शुक्रारा बिग डॅडी कसिनोन केल्ल्या अतिक्रमणा आड कारवाय करतना कांय एक्टिव्हिस्ट आनी थळाव्या आमदारां मदीं वाद जाल्लो. ह्या फाटभुंयेर बायल एक्टिव्हिस्टान आमदार बाबूश, महापौर उदय मडकयकार, यतीन पारेख हांच्या आड एका अस्तुरीची मर्यादा भंग केल्या अशी कागाळ पणजे पुलीस स्थानकान नोंद केल्ली. त्याच एक्टिव्हिस्टा आड बाबूश समर्थकांनी पणजे पुलीस स्थानकान कागाळ नोंद करून NGO नांवान असले कृत्य करप्या आड कारवाय करची म्हण पणजे पुलिशे कडेन मागणी केल्या. RDX खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. कालचो जो इन्सिडंट जाला तेज्या अगेन्स्ट जी लेडी असली कंप्लेनंट असली कालची ते श्रेया धारगळकर आणि कसिनोचो ओनर गोपाल कांडा यांच्या अगेन्स्ट जस्ट नाव कंप्लेन फायल केल्ली आसा. एज पर आवर MLA मिस्टर बाबूश मोन्सेरात, श्रेया धारगळकर yesterday abused him, which is can be seen on the media also. परत तेणी तेका थ्रेटन केले की आय हॅव हाय कनेक्शन्स अँड माय बॉस गोपाल कांडा विल फिनिश यू ऑफ अँड दी युअर सगळं कावन्सील आसा, CCPचो कावन्सील आसा, बाकीचे तुजे सपोर्टर्स आसा. सो कालचो इन्सिडंटाच्या बद्दल सांगपाचें म्हणल्यार CCP एज पर हायकोर्ट डायरेक्शन्स आनी हायकोर्टाची जी जजमेंट आसा तेज्या प्रमाणे एनक्रोचमेंट जो केला, जो म्युनिसिपालिटीचो फुटपाथाचेर जो एनक्रोचमेंट केल्लो तेजो डिमोलिशन ड्रायव्ह करपाचो आसलो. दीस डिमोलिशन ड्रायव्ह वॉज गोईंग ऑन सिन्स मॉर्निंग. नाव ऑल ऑफ सडन some ladies who are nowhere connected with the casinos, I would say nowhere connected because neither they are stakeholders in the casino nor they are employees of the casino. Now these 2-3 ladies, you all have seen who all they were. These ladies came there and stopped the ongoing demolition drive. Now that demolition drive as per the CCP was legal and it was warranted because the footpath was being encroached. Now what drive jenna chaltalo tenna these ladies came and stopped the public servants, the municipal officers, CCP officers, CCP mayor aslelo आणि बाकीचे जे लेबरर्स असले, ते पुलिस स्टाफूय असलेलो थंय, तेंका आडयलो, तेंका वायट गाळ्यो दिल्यो, बुरश्यो गाळ्यो दिल्यो आणि हो प्रोसेस जो बंद केलो. सो हे जेन्ना कमोशन जालें अराउंड 4:35 आय बिलीव, पणजेचो MLA वॉज बाउंड टू इंटरवीन इन दीस मॅटर अलॉंग विथ द एक्स मेयर यतीन पारेख आणि CCPचो मेयर मिस्टर उदय मडकेकर थंय वचून लोकांक सांगपाचो प्रयत्न केलो, जी लेडीज असली तांकां सांगपाचो प्रयत्न केलो. हे चलता आसतना दीज 2-3 लेडीज तेंच्या आंगार आयली, तांकां अब्युजीस केले. तुमच्या सगळ्यांनी पळयलाच आसतलें इन वॉट वे दे हॅव अब्युज्ड MLA ऑफ गोवा. हे करता आसतना तेंच्यांनी ताका थ्रेटय केलो की आपलो जो बॉस आसा, जी कंप्लेनंट आसा, तेणी ताका थ्रेटन केलो की आपलो जो बॉस आसा गोपाल कांडा तो तुका सारको कितें तो शिकयतलो, आनी ताका लागून MLAन आयज कंप्लेनूय फायल केल्ली आसा. And defamed him also. Yes, he also defamed him saying that तूं हांगा पयशे घेवपाक येता आनी तूं हांगा पयशे घेवपाक येयला, आनी तेज्या ती डिफमेशन केसी आमी फुडें घालपाची आसा. दुसरो एस्पेक्ट जो आसा, जी डेप्युटी मेयर असलेली अस्तोला मास्केरेनस, ती काल थंय प्रेझेंट आसली आणि तिका ज्या तरेन मॅन हँडल केलो, जो कसिनोचो जो स्टाफ असलेलो, कसिनोचे जे बाउन्सर्स असलेले, तेजे बद्दलूय तिणी काल कंप्लेन फायल केल्ली आसा. कंप्लेन केली आणि तिजो इतलो व्हडलो हायप जालो मिडियान. तिजी कंप्लेन बाबूश मोन्सेराताचेर कंप्लेन जाली, मेयराचेर कंप्लेन जाली, इंटरनॅशनल न्यूज जाली, आणि जी बायलेक एक्च्युअली मॅन हँडल केला, जे MLA गाळ्यो मारला, that has not come in media nowhere. So exact reason why we are here is to make out a point and tell the people of Goa that this complaint has been registered against them and no action has been taken. You filed a complaint about yesterday's incident. Our MLA had promised during the elections that he would get rid of the casinos within 100 days. He didn't mean to say that he would get rid, but he said that he would shift the casinos and make Mandovi as it was before. So he has been doing his duty, and these people have obstructed the passage, and our corporators along with our MLA just saw that the Panjim people were safe and secure. And how could one be molested in such a big crowd? And the lady constables were there, the police were there, the crowd was there. So it is such a funny thing, and I feel today Panjim should have been burning, because if ever our MLA and the corporators have done this,
It is for the good of the people, not only of Panjim but of entire Goa. So I request all the people of Goa to stand up against this casino lobby